म्हादय विशींचो लढो गोंय सरकारूच जिखतलो असो विश्वास मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी व्यक्त केलो। सर्वोच्च न्यायालयात 29 नोव्हेंबराक म्हादय विशींची सुनावणी जावपाची आसा। ह्या वेळार गोंय सरकारा सयत म्हादय विशींची कर्नाटका आनी महाराष्ट्र सरकाराच्या याचिकेचेर सुनावणी जातली। तशेंच 3 डिसेंबराक पोरण्या गोंया जावपी गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताच्या फाटभुंयेर सगळी चोख सुरक्षा यंत्रणा तयार दवरल्या अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली। निमणे आदलो मंत्री आणि आमदार निलेश काब्रालान आपले तोंड उघडले। आपल्या कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत उलयतना निलेश काब्रालान एक गौप्य स्फोट करतना हेर कांय गजाली स्पश्ट केल्यो। आता मेरेन निलेश काब्राल फक्त एकूच गजाल सांगतालो की केंद्रीय फुडाऱ्यांनी आपल्याक सॅक्रिफायस करपाक लायिल्ल्यान त्यांच्यांनी आपल्याक सॅक्रिफायस करपाक सांगले आणि आपणे राजिनामो दिल्लो। मात पयल्याच फावट काब्रालान जाहीर मान्य केले की आपल्या आड गोंयच्यान खूब कितें तरी कटक कारस्थान जाल्लें। एकंदर पळयत जाल्यार काब्राल पयलीं केंद्रीय फुडाऱ्यांनी विनवणी केली म्हणून मंत्रीपदाचो राजिनामो दिल्ल्याचें सांगतालो तो आतां ल्हव आपले तोंड उगडपाक लागला। ताच्या आड गोंयच्या भाजपा फुडाऱ्यांनी बरेच शिजयल्ले हे ताणें सध्याक मान्य केलेलें आसा। देशात सरकारी खात्यांचे रूपांतरण जशें महामंडळात जाला तशें गोंयांतूय जावं येता। महामंडळात ओबीसीं खातीर आरक्षण ना देखून ल्हव सरकारी नोकऱ्यो लेगीत ओबीसींच्या हातांतल्यान निसटपाक शकतात असो दावो आदलो उपमुख्यमंत्री दयानंद नार्वेकरान केला। गोंय ओबीसी महासंघान परवरे घटना दीस मनयलो। मुखेल सोयरे हे नात्यान नार्वेकरान ओबीसी आरक्षणाचेर विचार मांडले। सरकार ओबीसी खातीर आरक्षण दितलो ही आस्त आमी सोडून दिवपाक जाय आणि ओबीसी संघटनेन आपली चळवळ मजबूत करपाक जाय। राजकीय आणि हेर आरक्षण हक्क मेळयतलो जाल्यार बिहारावरी गोंयांतूय जातीय जनगणना करपाची गरज आसा अशें नार्वेकरान स्पश्ट केलें। राष्ट्रीय खेळां सर्तीत भांगराळी कामगिरी केल्ल्या बाबू गांवकरान आंतरराष्ट्रीय पावंड्याचेर जाल्ल्या मॉडर्न पेंटाथलॉन ह्या सर्तीत देशा खातीर भांगरा पदक जिखून दिलें। नेपाळांत जाल्ल्या UIPA ग्लोबल लेझर रन सिटी टूर सर्तीत ताणें ही कामगिरी केल्या। 8 मिनटां 35 सेकंदात ताणें सिनियर गटात पयली सुवात मेळोवन हे जैत घडोवन हाडलें। मडगांवां SGPDA नुस्त्या बाजारा भायर बेकायदेशीर पद्दतीन सोपो घेवप्याचेर कारवाय करची अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्ली। पूण मडगांव पालिकेन आजून पावल उबारिल्लें ना। SGPDAचो अध्यक्ष दाजी साळकारान हाचेर लक्ष दिवन हो जो प्रश्न आसा तो बेगोबेग सुटावो करचो अशें नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा। बेकायदेशीर सोपो जो घेतात तो बंद जावचो असो नुस्तेकारांची मागणी आसा। मडगांव SGPDA नुस्त्या बाजारा भायर बेकायदेशीर पद्दतीन सोपो घेवप्याचेर कारवाय करची अशी मागणी नुस्तेकारांनी केल्ली।
पेडण्या पोरसकडे राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या कुशीक सध्या व्हडा प्रमाणात बेकायदेशीर दोंगर कापणी चालू आसा. परवानगी नासतना ही दोंगर कापणी कशी काय करतात असो प्रश्न थळाव्यांनी उपरासलो. तेन्ना थळाव्या सरपंचाक गेले जाल्यार सरपंच म्हणटा आपूण TCP खात्या कडेन चवकशी करतलो अशें उतर सरपंचान थळाव्यांक दिलां. पेडण्या पोरसकडे NH 66 महामार्गाच्या कुशीक हे बेकायदेशीर दोंगर कापणीचें काम चालू आसा. थळाव्यांक प्रश्न पडलो की बेकायदेशीर ही कामां हांगासर कशी चलतात. तांच्यांनी रोखडीच सरपंचाची भेट घेतली आनी सरपंचान तांकां आश्वासन दिलां की आपूण TCP खात्या कडेन चवकशी करतलो आनी हाची बेगोबेग चवकशी आपूण करून हाडटलो अशें सरपंचाचें म्हणणें आसा. एका शिक्षिके कडल्यान एका ल्हान भुरग्याक मारपेट करपाचो प्रकार दिवचले तालुक्यांतल्या एका शाळेंत घडलो. ह्या विशीं संबंदीत भुरग्याच्या आवयन जेन्ना पुलिशेन कागाळ केली तेन्ना पुलिशेन संबंदीत शिक्षिके आड गुन्यांव नोंद केलो. ह्या प्रकाराक लागून हेर पालकां मदीं लेगीत खवदळ पडला. एका ल्हान भुरग्याक मारपेट करपाचो हो प्रसंग एका शिक्षिके कडल्यान दिवचल तालुक्यांत एका शाळेंत घडलो. ह्या भुरग्याक एक थापट आनी ताका ओंटीक आपटल्याची ही कागाळ आसा. जेन्ना ह्या भुरग्याच्या आवयन कागाळ पुलिशेन केली तेन्ना पुलिशांनी हो गुन्यांव नोंद केलेलो आसा. ताका लागून हेर पालकांय मदीं आपल्या भुरग्यांक लेगीत मार पडटलो काय असो भंय पातळ्ळा. आयतारा बोमा पंचायतीची ग्रामसभा हायवे रुंदीकरणाच्या विशया वयल्यान परत एकदा बरीच तापली. ग्रामसभेत दोनूय गटां मदीं वादूय निर्माण जालो. निमणे सरपंच दामू नायकान हायवे रुंदीकरणा आड पंचायतीचो थाराव संमत केलो. पंचायत केंद्र सरकार आनी PWD खात्याकूय हे विशीं पत्र बरयतले. मुखेलमंत्र्याकूय मेळटले. बोमाच्या नागझर वाठारांतल्या घराक हात लावचे नात. PWD खात्यान जारी केल्ल्या राजपत्रांत नमूद जाला अशें सरपंचान सुरवेक सांगलें. हाचेर थळाव्यांनी बोवाळ लेगीत घातलो. हे सगळे केंद्र सरकाराच्या हातांत आसा, PWDच्या न्हय. सरकार बोमकारांक फटयता आनी पंचायतीक हाची जाणीव ना असो आरोप केलो. उपरांत ह्या वादा वयल्यान सरपंचाचे समर्थक आनी विरोधकां मदीं बरेच पेटले लेगीत. गोंयांत सध्या इफ्फीचें वातावरण नेटान चालू आसा. त्याच वेळार काल जाल्ल्या लोलये काणकोण ग्रामसभेत प्रस्तावित फिल्म सिटी ह्या प्रकल्पाक थळाव्या लोकांनी विरोध केलो. ग्रामसभेक 206 लोक थंय हजर आशिल्ले. फिल्म सिटीच्या विशया वयल्यान ग्रामसभा बरीच तापली. फिल्म सिटी खातीर खासा ग्रामसभा आफोवपाचो निर्णय ह्या वेळार आयतारा निर्णय जालो. थळाव्यांनी फिल्म सिटी ही लोलया हाडूं नाका असो विरोध केलेलो आसा. लोलये काणकोणा ग्रामसभेत प्रस्तावित फिल्म सिटी प्रकल्पाक ह्या थळाव्या लोकांनी खर विरोध केलेलो आसा. ह्या ग्रामसभेक 206 लोक थंय हजर आशिल्ले. दीपदान, नौकानयन आनी हेर कार्यावळी सयत दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाची त्रिपुरारी पुनव व्हडा उमेदीन मनयली. दीसभर देवळांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. राती वाजयत गाजयत देवीची पालखी गांवकार वाड्या वयल्या न्हंय कडेन व्हेली. थंय पुजा जाल्या उपरांत भाविकांनी पेट्ट्यो पणट्यो न्हंयेत सोडल्यो. उपरांत राती नौकानयन सर्त रंगली. आकर्शक सोबीत बोटी पळोवपाक न्हंये कुशीक भाविकांनी मोठ्या प्रमाणात गर्दी केल्ली.
बॉलिवूड अभिनेत्री राणी मुखर्जीन इफ्फीच्या दिसा इन कन्वर्सेशन ह्या सत्रात सिने रसिकांका वांगडा संवाद साधलो. राणी मुखर्जीचो आवाज घोगरो आशिल्ल्या कारणान तिच्या फिल्मांक डबिंग करचे पडटाले. चित्रपट सृष्टीत आपल्या आवाजाची वेगळी ओळख तिणे कशी करून दिली हाचो एक प्रसंग तिणे रसिकांच्या मुखार मांडलो. तिका गुलाम आणि कुछ कुछ होता है ह्या पिक्चरान डबिंग केला काय कितें अशें एका सिने रसिकान प्रश्न केल्लो तेन्ना तिणें सांगलें की कुछ कुछ होता है आपलोच आवाज आशिल्लो आणि कसो करण जोहरान ताका ह्या फिल्मा खातीर आपल्याच आवाजान उलोवपाक सांगलें आणि ताका ह्या पिक्चरान डबिंग करपाची गरज पडली ना आणि तेन्नाच्यान ती जी फिल्मां करता तिका तिचो स्वताचोच आवाज आसता आणि तिच्या स्वताच्या आवाजाची तिणें अशी वेगळी वळख बॉलिवूड तशेंच चित्रपट सृश्टीत तयार केली हाचो प्रसंग तिणें सिने रसिकांच्या मुखार मांडलो. कळंगूट पंचायतीची ग्रामसभा आयतारा बरीच तापली. ती कोयर आणि हेल्थ कार्डाच्या विशया वयल्यान. कळंगूटच्या कोयराचो विलो सारको लागना ताका लागून कोयराचो प्रश्न तसो आसा तसोच आसा. ह्या शिवाय दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेच्या कार्डाक कांय हॉस्पिटलां मान्य करिनात. आतां आभा कार्डाचो लाव असोच विशय जावचो ना मूं असो प्रश्न ज्येश्ठ नागरिकांनी विचारलो. कळंगूट साबार प्रश्न आसून ते सुटावे करपा खातीर ग्रामसभेत विशय मांडपा खातीर थळावे लोक ग्रामसभेक आफोवन लेगीत येना म्हणून सरपंच जोसेफ सिक्वेरा हाणें तिडक उक्तायली. मोरजेची ग्रामसभा आवाजाचे प्रदूषण, वीज, उदक, रस्ते अशा साबार विशयांचेर बरीच तापली. तातूंतल्या तातूंत खणिल्ले रस्ते बेगोबेग पुरोवन येरादारी खातीर सुरळीत करचे तशेंच मदल्या वाड्यार सर्गेस्त आमदार काशिनाथ शेटगांवकाराचो पुतळो उबारपा विशींचो थाराव ग्रामसभेत मंजूर जाला. ह्या वेळार थळावो आमदार जीत आरोलकर थंय हजर आशिल्ले. मोरजे ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयांचेर ही चर्चा जाली. आवाजाचे प्रदूषण, वीज, उदक, रस्ते अशा साबार विशयांचेर ही ग्रामसभा मोरजेची पार पडली. तातूंतले तातूंत खणिल्ले रस्ते बेगोबेग पुरोवन येरादारी खातीर सुरळीत करचे आणि मदल्या वाड्याचेर सर्गेस्त आमदार काशिनाथ शेटगांवकाराचो पुतळो उबारपाचो ह्या विशींचो थाराव ग्रामसभेत मंजूर जालो. वेळसांव पंचायतीच्या ग्रामसभेत रस्त्याच्या कुशीक नुस्तें विकप्यांचेर बरीच चर्चा जाली. आतां पंचायतीन रस्त्या कुशीक नुस्तें विकप्याच्या प्रश्नाचेर एक निर्णय घेवपा खातीर खासा बसका घेवपाचो निर्णय ह्या ग्रामसभेत जालो. तशेंच थळाव्यांनी वेळसांव कांत्याच्या अर्दवट आशिल्ल्या रस्त्याचेर ग्रामसभेत ही चर्चा जाली. रस्त्याच्या कुशीक जे नुस्तें विकपे असतात त्यांचेर बरीच चर्चा ही वेळसांवच्या पंचायतीच्या ग्रामसभेत जाली. पंचायतीन रस्त्या कुशीक नुस्तें विकपाच्या प्रश्नाचेर निर्णय घेवपा खातीर खासा बसका घेवपाचो निर्णय ह्या ग्रामसभेत जाला. वेर्ला काणका पंचायतीची ग्रामसभा बरीच तापली. सचिव निकिता परब फाटल्या 1.5 म्हयन्यासावन गैरहजर आसता आणि तिचो अनियमीत कारभार सुरू आशिल्ल्याचो थळाव्यांसयत पंच सरपंचाचो आरोप ह्या ग्रामसभेत लोकांनी केलो. सचिव निकिता परब हांचो बेगोबेग तांची बदली करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी ह्या ग्रामसभेत मांडली.
वेदांता कंपनीन थळाव्या कामगारांक घरा धाडिल्ल्यान पिळगांवचे शेतकार एकठांय येयल्यात आनी काम ना जाल्यार आमची शेतां आमकां परत दिवची अशी मागणी करीत पिळगांवचे शेतकार मेळून सुमार 100 लोक आयतारा रस्त्यार देविल्ले. आमची मागणी मान्य केली ना जाल्यार मिनाची येरादारी करपाक दिवचे ना अशी शिटकावणी ह्या शेतकऱ्यांनी दिलेली आसा. जर आमकां काम दिना जाल्यार आमच्या शेताची जमनी परती दियात अशें ह्या थळाव्या शेतकारांनी वेदांता कंपनीक सांगले. कामगारांक घरा धाडिल्ल्यान पिळगांवचे शेतकार आतां एकठांय आयल्यात. काम ना जाल्यार आमची शेतां आमकां परत दिवची अशी मागणी करीत पिळगांवचे शेतकार मेळून सुमार 100 लोक आयतारा रस्त्यार देंवले. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराचो भाव साईश बोरकार आपल्याचेर अत्याचार करता, तो म्हजो पाठलाग करता, तशेंच आपणाक सेगीत त्रास दिता अशी FIR एका बायलेन आक्षे पुलीस स्टेशनात नोंद केल्ली. ह्या प्रकरणा वयल्यान विरेश बोरकार हे प्रकरण चिड्डुपाक सोदता असो आरोप जायत आशिल्लो. आपणे ह्या प्रकरणात पुलिसांचेर खंयच चेपण हाडूंक ना, गुन्यांव करप्यांचेर कारवाय जावपूकच जाय. लोकप्रतिनिधी म्हणून हांव कायद्याक पयलीं मानता, उपरांत सगळे अशें स्पश्टीकरण विरेश बोरकारान दिलें. साळावली धरणाचें उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भमरुमड्डी शेतकाऱ्यांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हटल्यार हे दुरुस्ती कामांत रेबे बदला माती वापरप चालू आसा. दक्षिण गोंयची तान भागोवपी साळावली धरण शेतकऱ्यांक खातीरूय मोठो आदार आसा. हेच धरणाचें उदक कॅनलांतल्यान केप्यां भमरुमड्डी वाठारांत शेतकाऱ्यांक दितात. हे कॅनलाची सद्याक दुरुस्ती चालू आसा. मात अजापाची गजाल म्हटल्यार हे दुरुस्ती कामांत रेवे बदला मातयेचो वापर सुरू आसा. टाटा ग्रुपची कंपनी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेक अमेरिकेत एक मोठो फटको बसला. अमेरिकन ज्युरीन कंपनीक $210 दशलक्ष किंवा सुमार 1,750 कोटी रुपयांपेक्षा रक्कम सध्या भरपाक सांगला. अहवाला प्रमाण TCS व्यवस्थापनान ज्युरीच्या ह्या निर्णयाकडेन असंमती व्यक्त केल्या. TCSचे म्हणणे आसा की ज्युरीच्या निर्णयाकडेन ते असंमत आसा. TCSन एक निवेदन जारी करून म्हटलां की ह्या प्रकरणाचेर आतां न्यायालय निर्णय दितलो. न्यायालयातले दोन्ही पक्षांक आपले म्हणणे मांडपाक सांगलां. TCSन सांगलां की हे प्रकरण अद्याप न्यायप्रविश्ट आशिल्ल्यान ते ह्या विशयाचेर अदीक भाश्य करचे नात. काँग्रेसीन तेलंगणातल्या जनते खातीर कितें केलां हे विचारच्या आदी राव हांणी तांच्या सरकारान तेलंगणा खातीर कितें केलां हें सांगचें असो प्रश्न काँग्रेसीचे ज्येश्ठ नेते राहुल गांधीन आयतारा केल्लो. तेलंगणात आंदोले हांगासर आयोजीत केल्ल्या प्रचार फेरी दरम्यान उपस्थित कार्यकर्त्यांकडेन राहुल गांधीन संवाद साधलो. ह्या वेळार राहुल गांधीन म्हळें की KCR हे सरकार देशातले सगळ्यात भ्रष्ट सरकार असून तांच्यांनी सगळ्यात म्हत्वाची खाती आपल्याच कुटुंबियांकडेन दिलेली आसा. तेलंगणात काँग्रेसीचे सरकार आयल्यार काँग्रेसीच्या वतीन दिल्ल्या हमी बद्दल मंत्रिमंडळाच्या पयल्या बसकेतूच मान्यताय दितले अशें आश्वासन लेगीत राहुल गांधीन ह्या वेळार दिलें.
मुंबईतल्या 590 एकर धारावीच्या परिसरातल्या रहिवाशांच्या पुनर्वसना खातीर अदानी समूहाच्या प्रस्तावाक महाराष्ट्र सरकारान मंजुरी दिल्या। सध्या धारावीत 9 लाखापेक्षा अधिक लोक राबितो करून आसा। ह्या योजने खातीर अदानी प्रॉपर्टीजान गेल्ल्या वर्सा नोव्हेंबरात बोली जिखिल्ली। हातूंत DLF आणि नमन डेव्हलपर्स सहभागी जाल्ले। मुंबईत वसलेल्या ह्या झोपडपट्टीक एक नवे रूप दिवपा खातीर तयार करपाक आयिल्ल्या धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाक परत विरोध जावपाक लागला। सुमार 20 वर्सां आदीं सुरू जाल्लो हो प्रकल्प खंयच्या ना खंयच्या कारणाक लागून रखडत आसा। CAA अंतर्गत नागरिकत्व सुधारणा कायदो बेगीनूच येवपाची शक्यताय आसा। सरकारा कडल्यान ह्या संदर्भात कसलीच घोषणा जरी जाल्ली नासली तरी 30 मार्च मेरेन मसुदो तयार जावपाक शकता। 31 डिसेंबर 2014च्या आदी अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान ह्या देशातल्या भारतात आयिल्ल्या हिंदू, सीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ईसाई धर्मियांक नागरिकत्व दिवपा विशीं हातूंत तरतूद आशिल्ल्याचे सांगले वता। दीपदान, नौकानयन आणि हेर कार्यावळी सयत दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवस्थानाची त्रिपुरारी पुनव व्हडा उमेदीन मनयली। दिसभर देवळांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो। राती वाजयत गाजयत देवीची पालखी गांवकर वाड्यावयल्या न्हंये कडेन व्हेली। थंय पुजा जाल्या उपरांत भाविकांनी पेट्ट्यो पणट्यो न्हंयेत सोडल्यो। उपरांत राती सुमार नौकानयन सर्त रंगली। आकर्षक सोबीत बोटी पळोवपाक न्हंये कुशीक भाविकांनी मोठ्या संख्येन आपली उपस्थिती लायिल्ली। त्रिपुरारी पुनवे निमतान विठ्ठलापूर सांखळे जाल्ल्या राज्य पावंड्यावयल्या नौकानयन सर्तीत लोकांनी व्हडा संख्येन उपस्थिती लायली आणि सर्तकांची उर्बा वाडयली। पर्यटन, कला आणि संस्कृती तशेंच म्हायती आणि प्रसिद्धी खात्याच्या जोडपालवान मनयिल्ल्या ह्या उत्सवाक थळाव्या आमदारांनी तशेंच मुखेलमंत्र्यान लेगीत हाजिरी लायली। वाळवंटी न्हंयची उदरगत जावप भोव गरजेची तशेंच वाळवंटी न्हंयचें उदक नितळ दवरपाचो सल्लो मुखेलमंत्र्यान दिलो। सावयवेरें हांगासर सख्या हरी म्हळ्यारूच देव अनंताचे नवे सांगोड आसनाचे आयतारा आगमन जालें। ह्या वेळार गांवांतल्यान ह्या नव्या आसनाची वाजत गाजत मिरवणूक काडून तांकां देवळांत व्हेले।